हांव हिरण्यकशिपू मेगेले धाकलो भाऊ हिरण्याक्षाक विष्णून मोसकून मारले. हांव तागेले मृत्यूचे प्रतिशोध घेता. हांव 3 लोकाचे स्वामी जाता. गुरुदेव शुक्राचार्याले आशीर्वाद घेवन ब्रह्मदेवाले घोर तपस करता. सर्वशक्तिमान जाता. अमर जावची तशी वर मागून येता. ओम ब्रह्मदेवाय नमः. ओम ब्रह्मदेवाय नमः. ओम ब्रह्मदेवाय नमः. हिरण्यकश्यपू ब्रह्मदेवाले तपसूर करता. दिवसू राती तपसू मुखार जाता. इंद्र वायू अग्नी वरुण देवाले हे पूरा तपसू वायट कोरका म्हूण सांगून भारी प्रयत्न करता. ती जाल्यारी पूरा प्रयत्न विफल जाता. तांकां तपस भंग करचें जायना. तागेले तपस कितले घोर रितीर चलता म्हूण सांगल्यारी तागेले मुखारी तागेले आंगारी मुई दिवोडू पुरा घर कोण रापच्या सूर करता. ती जाल्यारी तागेले तपस भंग जायना. तागेले तपस अशीची चलताची तागेले अंगा दखून एक हुंसाण येवचो सूर जाता. त्या हुंसाणीक सगळे समुद्रा उदक न्हंयचे उदक पुरो तप्पूसूर जाता. पर्वत हल्लो सूर जाता. सृष्टीचे हवामानाची एक एरपेर जाता. हे पुरा पळोवन स्वयं ब्रह्मदेव तागेले हंस वाहनार बैसून प्रत्यक्ष जाता. ओम ब्रह्मदेवाय नमः. ओम ब्रह्मदेवाय नमः. हिरण्यकशिपू दोल सोडी. हो, धन्योस्मी धन्योस्मी ब्रह्मदेवा धन्योस्मी. हिरण्यकशिपू तुका कसं वर जाय? ब्रह्मदेवा म्हाका अमर जावं तशी वर दी. ओ ते म्हाका साथ दिना. कोणाक अमर जावच्या वर दिवच्या जायना. विंगड कसले निंगी. वैवे देवा तशें जाल्यारी म्हाका सकाळी जेवो रात्री मोर नतील तशी वर तशीची घरा भितरी जेवो भायरी हांव मोरच्या नज. खंयचे मनुष्य देव प्राणी जीव जंतू दखून मोरच्या नज. खंयचे अस्त्र जेवो शस्त्रां दखून हांव मोरच्या नज. म्हाका नेलारी जेवो आकाशारी मृत्यू येवचो नज. ब्रह्मदेवा तुगेल सृश्टी केलेले खंयचेचे दुखून हांव मोरच्या नज. अशी म्हाका एक वर दी देवा. तथास्तु. हा 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 हा. हांव अमर जालो. म्हाका आनी कोणाच्या न्हय मरच्या जायना. हांव अमर जालो. हांव भगवान जालो. भगवान हिरण्यकश्यपू भगवान हिरण्यकश्यपू. हा 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 हा. हरे कृष्णा. आपलेले मोगा भावाक मार्य म्हणून रागान हिरण्यकशिपू श्री हरीक माचाक भायर सरता. जेलर कुलगुरुले सलहे प्रकार सर्व शक्तिशाली जज खातीर कठीण तपस करचा वता. तागेल तपस्सू भंग करचा म्हणून इंद्रू मस्त प्रयत्न करता. जेलर हिरण्यकशिपू एकाग्र चित्तान ब्रह्मदेवाक प्रसन्न करचाक तपस करता होता. त्या वेळारी हिरण्यकशिपूले राजतरी ध्वंस करया म्हणून देवेंद्र तागेले सैन्य घेवन शोणितपुराक वता. थंय ताका नवमास भर गर्भवती आशिल्ले कयाद दिसता. देवादिदेव देवेंद्र तुम्ही हांगा कशी? म्हगे स्वामी घरान ना. ते गोत्तसून हांव हांगा आयला. पहिले तुगेले घोवाले अन्यायान 3 लोक त्रास काढता आसा. इतले फोर ना म्हणून
तुगेलो घोव आणि ते शक्ती प्राप्त करका म्हणू तपस्सु करचाक गेल्ला थंय आमगेल नेಮ್ಮದಿ वाईट करची का तेरेची तगेले वंशाकर तुगेलो गर्भांतू ओड जत्ता आसा हंगा हे दानव कुलाक बूड समेत नाश करता म्हणू हांव हंगा आजायला शिवा देव लोकल तण्ण देवची उतरवी ही अनेक तोळे उगडनाशिल्ले हे मेगल चरडा वैरी तुमका कसन नाही कितलं पोपू वैरत्व ह्या चरडान तुमका कसन हानी केले अनेक केलना जाल्यार मुखार हानी करतालो म्हणून देवेंद्र मुखार केन्नाशी मेगेल घोव चरडू तुमगेल अमरावती कडेन पळेनाशी हांव पळोवन घेता कृप करी मेगेल चरडाक सोड साध्य ना तुका पांय पळोवन सांगून घेता गर्भांत आशिल्ल मेगेल चरडा मार नाका वंशज्योती वाटून घाल नाका करून करी मगे शत्रुले वंश निरवंश जापसून हांव कोणाले उत्तर ऐकना ಇಂದ್ರ ವಜ್ರಾಯುಧ घेऊन मारचा होता कयादू भियूनु ಮತ್ತೆ गुण पडता त्यावेळारी ब्रह्ममानस पुत्र नारद मुनीले आगमन जाता नारायण राब इंद्रा राब हे कसन करता असतो तुका पौरुषाशी सार्थक झाले तुम्ही वज्रायुध धरील सफल झाले आज कसला गुरुवर्या तुम्ही अशी म्हणता असाची आणि सुरपती आशील तसल तू असुर नायक जावच्याक वतास नव्हे एका बले वैर प्रहार करच्याक तुका मर्यादिस नव्हे तुगेलो ज्ञानाक हांव कसन सांगचे देवेंद्रा महापतिव्रते जावन आशील हिगेल पोट्टान तू आशील चरडू मुखार दैत्यकुल उदार करतसले परम हरिभक्त जात म्हण तुका गोत नव्हे तेगेल रक्षण करचे आमगेल कर्तव्य नव्हे मगेल चूक जाली मुनिवर्या क्षम करा इंद्र अदृश्य येता खयादूक धात येता खयादू ऊट भी नाका तुगे स्वामीन तपस करून येवपासून तुमेगेल घरा आश्रमान दूर नारद मुनी खयादूक तागेल आश्रमाक आपोवन व्हरता थंय ती सर्व दिवस हरिनाम संकीर्तने भजन आयकताची उरतशिल्ली एक दिवस नारद मुनी खयादूक हरील बदल सांगता आसतना खयादू निद्दून पडता आणि तिगेले पोट्टान तशिले चरडू ते पुरा आयकतची उरता अशी एक असुर नारायण वैरी आशिल्ले हिरण्यकशिपूल चेल्लो जेलेर बी जन्मापूर्व प्राप्त केल्ले हरिले दिव्य ज्ञान हजन प्रल्हाद हरिभक्त जावनो हरिना दर्शन दिवच्याक कारण जाता पात्र परिचय इंद्र जावन दिनेश भट्ट नारद मुनी जावन आशिल्ले दीपा भट्ट खयादू आनी हे स्क्रिप्ट बरयल्ले कामाक्षी किणी नरेशन केल्ले पावनी भट्ट ड्रॉ केल्ले धीरज किणी उन्नती भट्ट आनी पावनी दिनेश भट्ट हरे कृष्णा आम्ही आता प्रल्हादू आणि राक्षसाच्या षंड आणि अमरकाने आश्रमातून कसे शुद्ध सामान पळयावे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम भगवते प्रल्हादा तू चैडू अंक हिरण्यकशिपू ಬಗ್ಗೆ शिकतो का म्हणा सांगितलं का तसं नाही शिकवतच तरी हिरण्यकशिपू ಬಗ್ಗೆ शिके कळणार राबाची चंडवा हाव एक मुख्य विषय तुमका शिकवून दिता तुम्ही बी शिकायची कौमार आचरत्राग्नो धर्मान् भागवतानिहा दुर्लभ मानुषं जन्मा तदप्य ध्रुवमत्तदम् तशी मंडळी हुशार असलेले मनुष्य जलदीतल्या बघी मंडळी तान प्राय दुखून देवाले सेवे आणि आराधन करतात कसले मंडळी मनुष्याले जन्म मस्त दुर्लभ शाश्वत नाही जलरी
मनुष्याले जन्मांत मात्र देवात भक्ती सेवे कोरयत खंचे सान भक्ती सेवे केलरी आमगेले जीवन सार्थक जाता कसं शिकवण दिसतच हा प्रहल्लाद हक्क कसं सांगलरी कितले सांगलरी असताना प्रहल्लाद आणि राक्षस चंडू आता मी आमगेले पाठ सुरू करूया पुराजनै सांगाची हिरण्यकशिपूच सत्य हिरण्यकशिपूच नित्य सांगा पडया हिरण्यकशिपूच सत्य हिरण्यकशिपूच नित्य प्रहल्लादा तू कसले सांगताना हंग्य सांग पडया हिरण्यकशिपूच सत्य हिरण्यकशिपूच नित्य म्हणून इतले सांगलरी प्रयोजन ना प्रहल्लादा कळवे तुका रामनान सांगील म्हणजे ऐकना जाल्यार तुका आन तुका सोणा तुगेले अन्नान सांगील म्हणजे ऐक तुगेले आनूची देव सांगील कळनवे हे प्रहल्लादा तू हे करू खै दुकान शिकले रे तू आमगे रट्टू हंकाची ह्याची आश्रमाला नवे आणि शंड आणि अमरपा तुका सगळे कुठे शिकेना नवे ह्यानी हे तुका कोण शिकेलेले कशी शिकेलेले श्री नारद मुनीले आश्रमांतू मिगेले अम्मा सीलते जना हाव अम्माल पट्टन तू शिकिलो पडेल वे तुम्ही पुरई जना प्रहल्लादाले भक्ती कशी असते म्हणून पडया आम्ही कसने शिकलरी मडरी आम्ही कसने शिका मडरी सो सन परायण म्हणूची आम्ही देवाले भक्ती सेवे आराधन करका भक्ती सेवे करका तशीची केलरी मात्र आमगे जीवन सार्थक जाता हरे कृष्णा हरे कृष्णा या भागांतू हिरण्यकशिपू प्रल्हादाक निमगिता की तो गुरुकुलान कसं शिकलो वैरे पुत्ता गुरुकुला कसं शिकेल तू अन्ना आमगे जीवन मस्तुला कष्ट आम्ही देवाल सेवा केला मात्र आमका मेलता मोक्ष मेलता ये कोण शिकेला गुरुजी मिगेल पुत्ता पळून घेऊयांती गुरुकुलांतू ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ವಿಷ್ಣುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಕ್ಕ ಕೋಣ್ ಶಿಕೈಲ ಯೇ ತುಗೆಲ್ ವಿಚಾರವ ಕಿ ತುಕ್ಕ ಕೊನೆ ಸಂಗುಂದಿಲ್ಲ ಬದ सांग आवये जगत निर्माण केलेले नमन करता आम्ही फुला थगेल सेवक शिक्षिजत्तरी प्रल्हाद तगेल घरा मागशी येता तगेल अम्मा कयादू तक्का नाणोनु नवे वस्त्रनी आभूषण घालनु तगेला अनु हिरण्यकशिपू लगी वर्ता वैरे पुता गुरुकुला इतले दिवस गुरुमा स्फुरा ज्ञान देऊन मका सांग श्रेष्ठ ज्ञान तुका कसं दिले श्रवणम कीर्तनम विष्णु बलनम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम गुरुजी मिगेल पुत्ता कसं शिकेला महाराज ये कोणे शिकैनी तक्का ये तगेले विचार
अण्णा विष्णू सेवा केल्याने मात्र आमका मोक्ष मेळता. दास प्रल्हादाक वर्यान दिवस मारी. विष्णू नै देव हाव देव या जगत्ताक हाव देव हाव देव म्हणून सांगून नमगो जायना म्हणजे तमगेल पूत जलाली सम तक या भूमी राष्ट्र योगितिना सैनिकानो प्रल्हादा वचून गुड्डार तुलन उड्डयांची. जायत महाराज. विष्णू कसं या तुगेल माया गुड्डार तुकून पडलारी प्रल्हादा कसले जाय निमू कसं या सैनिकानो प्रल्हादा वचून सर्पगुंड घाल्यांची. जायत महाराजा. यो युवराजा मी वचा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 छ छ छ गुड्डार तुकून पोणी कसले जायनी सर्पगुंडांती कसले जायनी हाव भगवंतु विष्णू माय एद्रा हाವಂತು ಸೊಲ್ವನ. सैनिकानो प्रल्हादाक त्या हस्ते पाया मुळा घाल्यांची. जायत महाराज. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. या घटनेतून आम्ही कसं शिकू येत म्हणारी आम्ही भगवंतालेच मनन केलारी भगवंताले ध्यान केलारी भगवंताक भक्ती नपेलारी भगवंतु सदैव आमगेल रक्षण करता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मेगेल नाव अपूर्वा भट. हा माझी भक्त आज नरसिंह चतुर्दशी. हा आज तुमका भक्त प्रह्याला घाले कान पोपट शिंगार दाखवून दिसता त्या होलिका दहन. हरे कृष्णा. ओम गणपते नमः. हांव हिरण्यकश्यप ह्या जगाचे देव विष्णू मेगेले शत्रू पुरा लोकांना मेगेले पूज करता. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. कोण है असुर लोकांत तू विष्णू का पूज करता आशिल्ले तू गोतनावे देव हांवाची मक्काची पुरा जनाने पूज करका. कसले खो विष्णूक पूज करता असा. विष्णू हे
जगताचे देव आणि पूर लोक एक ना एक दिवस मोर उमळताची. हे चेडाक बेगी मार नोडोका. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಸ್ತ್ ನಮೂನ प्रल्हादाक त्रास दिता. एक दिवस ताका हस्ती पाया मुळांत बी घालता जाल्यार बी विष्णू देव हस्तीले मात्याक बरे ज्ञान दिवन प्रल्हादाक वांचयता. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हा 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 हांव होलिका. अण्णा कसला तू बेजारान आसा? हांव वयल्या कसो जाला म्हूण सांग म्हाका. सगळे 3 लोक मेगेले नाव ऐकल्यारी भिताचे जाल्यारी मेगेल पुत्र मेगेल पूज करना विष्णूला पूज करता. ते खातीर ताका होलिका मार नोडाई. अण्णा तू भी नाका. म्हाका ब्रह्मदेवालय वर आसा. म्हाका केन्ने अग्नी लागना. हांव हल्ल्याकाची फाल्गुन मासाचे शुद्ध चतुर्दशी दिवसाची हल्ल्याकाची प्रल्हादाक पायार बसून अग्निकुंडार बसता. म्हाका कसने जायना पळय. प्रल्हाद लासून भूत जावन वता. कसने भी नाका. हा 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 हा. हे दिवस फाल्गुनी मासा शुद्ध चतुर्दशी दिवस होलिका एक व्हड रकडा राशिरी प्रल्हादा घेवन बसता. त्या पळोवच्याक पुरो मस्त जन येवन उरताची. तांकां पुरो आश्चर्य येता. यो कसं करती इतली सांजच्याल्याक म्हूण. ते रकडा राशीक वचून उज्ज लायताची. भग उज्ज धागा 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 म्हणून जळता. तेन्ना होलिका उज्ज होडोड जळता. होलिकाक बी उज्ज लागता. ती अयो अम्मा उज्ज जळता अयो अयो म्हणता आणि ब्रह्मदेवाला निमविता. यो हे कसं ब्रह्मदेवा तू म्हाका वर दिल्लें उज्ज जळचें ना म्हणून. म्हाका पण हांगा उज्ज लागता आसा. तेन्ना ब्रह्मदेव सांगता हांवें तुगेलें रक्षण खातीर तुका वर दिल्लें जाल्यार तुवें विंगडांक वायट करचे खातीर हें वराचें दुष्प्रयोजन घेतलें तुवें. त्या खातीर हें वर तुका केन्नाय लागना. तूं हेची अग्नीन तूं भस्म जावन वता म्हूण सांगता. होलिका तिची अग्नीन तूं भस्म जावन वता. प्रल्हाद तशी वांचून उरता. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हे काणयेचे संदेश कसं म्हणल्यार आमी केन्नाय विंगडांक वायट जेव म्हणून लेखचना. आमी कसं विंगडा लेखताची तेचे देव आमकां दिता. पुरा जनांक बरे जेव. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हिरण्यकशिपू म्हण एक राक्षस आशिल्लो. ताका ब्रह्माकडून वरदान मेळ्ळें तेन्ना तो लेखता तो देव आनी जणांक मारुसूर करता आनी इंद्राक पराजीत करता. तर पाप मस्त चलता. इंद्रू आनी अनेक देवता विष्णूलाग वतात आनी विष्णू देव प्रकट जात म्हूण सांगता. हिरण्यकशिपूक एक पुतू प्रल्हाद म्हूण आसता. तो विष्णू देवाला व्हड भक्त. हिरण्यकशिपू प्रल्हादाक मारूंक प्रयत्न करता जाल्यार असफल जाता. हिरण्यकशिपू प्रल्हादाक ताच्या गुरुला आश्रमाक पेटयता. प्रल्हादाला शिक्षण जातरी वापस आपूण कसो शिकला म्हूण निमगितना प्रल्हाद विष्णूची देव म्हूण सांगता. ताकाची हिरण्यकशिपू वापस प्रल्हादाक गुरुकुलांत पेटयता. शिक्षण जातरी हिरण्यकशिपू प्रल्हादाक आपयता. हिरण्यकशिपू आणि प्रल्हाद आता हिरण्यकशिपूला राज्यसभात उल्लोन आसता. यो मिगेल चेडा कसं शिकला तू गुरुकुलात? हांव
विष्णू सर्वश्रेष्ठ आणि सर्वव्यापी म्हणून शिकला ना? तू म्हणतो असं तुगेल देव उराकडेनच म्हणून आहे ना? तुगेल विष्णू अंगस्व आहे ना? तुगेल विष्णू या खंब्या तू आहे ना? आणि या खंब्या तू आहे ना? त्यांनी तो तुका रक्षण करू येव हिरण्यकशिपू त्या खंबेक मारता. त्या खंबेतून एक भयानक रूप येता. अर्ध नरा आणि अर्ध सिंहा नरसिंहा. ಒಮ್ಮನದಿಂದ ತನ್ನನು ಭಜಿಪರ ಒಮ್ಮನದಿಂದ ತನ್ನನು ಭಜಿಪರ ಸಮ್ಮತದಿಂದ ಕಾಡೆನೆತ ಹರಿ ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಹೇ ನಾಮ ಗಿರೀಶನೇ ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀಹರಿ. तो मका मारू जायना. मका ब्रह्मा तुकून वरदान मेळ्ळा. हांव भायरी मरना भितरी मरना. हांव नरा तुकुनय मरना आणि प्राणी तुकुनय मरना. हांव रक्ती मरना सकाळी मरना. हांव वाऱ्यातूय मरना भुमीरी मरना. अस्त्रांनी मरना शस्त्रांनी मरना. ते तू म्हाका कशी मरता? मिगेल मरण जाऊची साथ घेना. बाहेर नाही भीतर नाही भूमीत नाही आकाश नाही मेटाई अस्त्रांनी शस्त्रांनी नवटाने नरांनी प्राणींनी नरसिंहावतार घेऊन विष्णुदेवानं आमगेल रक्षण करू आयला. आमगेल कष्ट परिहार करू आयला. तव कर कमलवरे नखामद्भुत शृंगम दलित हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. हिरण्यकशिपूला संहार जत्तरी नरसिंह देवू पूर्ण तेजस्सु आणि भयंकर कोपारी सभे आशिल्ले श्रेष्ठ राजसिंहासनारी बेसता. देवाल वयर आशिल्ले भय्य आनी भक्ती निमित्त कोणेय तागेल सेव करूक नेर जावन मुखार येनीची. देवलोका दुखून देवता पत्नियो फुल्ला फावसू घालतांची. देवता लोकू भेरी दुंदुबी मागतांची. देवता स्त्री नांदतांती. गंधर्व पद म्हणटांती. देवा तू अनंत तुगल शक्तिक आदिना अंत्यना तुगल प्रत्येक कार्य लील पावून जावनस मेगेल गौरवपूर्वक नमन. अशी मगिरी रुद्र इंद्र ऋषी महर्षी पितृलोकानिवासी सिद्धलोकांची विद्याधर नाग मनो प्रजापती गंधर्व चारण यक्ष किंपुरुष वैतालिक किन्नर विष्णु पार्षद अन्नी पूरೈ ಮತ್ತೆ ವೈರಿ हात जोडसून नमस्कार कोरनु भगवंताले स्तोत्र करतांती. जाल्यार वय तागे कोणी जायनी.
भाग्यदेवते लक्ष्मी मी भगवताले समीपोचु शांतपट्टाचुआ ಹಾವ ಅಜ್ಜಿ ಪೂಡೆ ಹಂಗೆ ಲಸಲೇಕ ಭಯಂಕರ ರೂಪ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಬಚ್ಚುಕ್ ಜತ್ತನ एडा प्रल्हादा नरसिंहदेवाक तुगला वैरी कोपैलस तूची बुकारसी आधी प्रसिद्ध करेसी आपणेले चरण कमलार्पोणु नमस्कार गल्लेल तसले सान पोरा पळोनो भगवंतु अत्यानंद पावलो ताक बेस्कोरोनो कमला मणके आशिले दिव्य हस्तानी तागेले माथ्यार दवरले ते करस्पर्शा निमित्त प्रल्हाद महाराजाले सकल भौतिक कश्मल नाश जाल्ले आंग भरी दिव्यानंद पावलो हडदेंतू प्रेम भरले दोळ्यांतू उद्दाक भरले मन निश्चल जाल्ले गदगदित ध्वनींतू प्रार्थन केल्ले उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं पद्मं मृत्युमहान्यहम् सुप्रीत जल्लो हाव मगा प्रल्हादा तू व मस्त सौम्य असुर वंशांतू अति श्रेष्ठ तू मक्क मस्त खुशी जल्ला तुका मंगळ जाव कस जाय ते निमगी म्हाका भौतिक वर भक्ती सेवेंत जत्ता आव मेगेल हैक जीवन दुखुनु मुक्त जावका म्हणून आसा ताकाची तुमगेले पाद कमला आश्रय घेतिलस हे देवा बाकवर दिवकाची असलारी मेगेरा हृदय अंतरालांटू विषयापेक्षा येनशी वर अनुग्रह करी म्हणून मागता मोगा प्रल्हादा तशी जाव हे लोकांत तुजो परलोकांतू ऐहिक आसक्ती तुका ना जाव जलार वई हे भौत जगांतू हे मनवंतर कैद जावची पुसुनो राक्षसाले राय जावनु राक्षस साम्राज्य भोग अनुभविसुका म्हणू आज्ञापण करतस सदै मिगेल उपदेश संदेश आयक सदै मिगेले चिंतन करी मिगेले पूज करी तुगेले महिमा ऊर्ध्व लोकांतूय वै ओगळसितांची आणि सकल बंधना दुखून संपूर्ण बिडुगड जातरी तू व भगवत धामाक मागशी येता कोण तुगेल महिमा आणि मेगेल लीला सदै स्मरण करतात की तू व सांगील स्तोत्र सांगतात की तांनी कालक्रमेण कर्मा बंधना दुखून मुक्त जातांती आधी देवा अब एक वर निमगिता मेगल अन्नार वैरी तुगा दृष्ट पर निर्मित पुनीत जला म्हणू गोतस जारार वै मेगलानो अध्याना निमित्त तुगार वैरी शत्रुत्व दवरलाल्व तुगार निंदन केल्लाला तुगार भक्त जावन आशिल्ले मेगीर वैरी पाप कार्य केल्लालस देखनु मेगला नाक सोम करका साधू प्रल्हादा तुगेल कुलाचे 21 पितृ समेत तुगेले आनवय पावन जल्लेलस तू व हे कुलांत जल्लेल निमित्त सगळे वंशची पावन जल्ला देव देवाखिलाध्यक्ष भूत बावर पूर्वज दिव्या ते दिवत पापो लोक संतापनो सुर प्रिय ब्रह्मदेवा देवडाक दूध गल्लेल तितले
ताजी विष चड जावची वरी लोककंटकाक पोट्ट उज्ज आशिल्ल्यांक राक्षसांक वर दिवचे अपायकारी आलोचन कोर्न वर दी. नरसिंह भगवान की जय. ब्रह्मदेव आणि शुक्राचार्य आणि महामुनियो सेर्वुनु प्रल्हादाक दैत्य दानवांगेले रायु करतांती. प्रल्हाद महाराज की जय. प्रल्हाद महाराज भागवतोत्तमांतु श्रेष्ठ. कोण श्रद्धेरी प्रल्हाद महाराजाले महिमा हिरण्यकशिपूले संहार भगवंतु नृसिंह देवाले लीले ऐकतांचकी तन्नी भयनातिले आध्यात्मिक लोक खंडित पावतांती.